Romkarank Pauluchem Potr. पावलुचें आनी रोमकारांचें आपोवणें. चॅप्टर 1. हांव पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, देवान धर्मदूत जावंक आपयलो आनी आपलें शुभ वर्तमान परगोटचे चाकरेक कुशीन काडलोलो. रोमाक आसलोल्या tumam-somestamक हें पोत्र बरयतां. तुमी देवाच्या मोगाचीं आनी ताची पवित्र पोज्जां जावंक आपयलोलीं. तर देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. हांव परगोट्टां तें शुभ वर्तमान आपल्या प्रवाद्यां उदेशी पवित्र पुस्तकांनी देवान आदीं फुडें भासायल्लें. तें ताच्या पुता संबंदी म्हणजे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता संबंदी मनशा सैमान तो दाविदाचे कुलयेंतलो पूण पवित्र कोत्ता त्या आत्म्याचे पदवेन ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून देवान ताका आपलो बोलवंत पूत म्हूण स्थापून परगट केलो. जेजूच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जालें आमकां हें वर्तें देणें, म्हणजे धर्मदुतांचें मुणयारीपण. ह्या विदेशां मदें तुमीय आसात, जेजू क्रिस्ताचीं जावंक देवान तुमकांय आपयल्यांत. dhin'vasनी आनी मागणें. पयले स्वातेर जेजू क्रिस्ता उदेशी tumam-somestam pasot mhojea देवाक हांव dhin'vastam, कित्याक तुमच्या bhavarthaची khobor सगळ्या sonvsarar gazot आसा. ताच्या पुताचें शुभ वर्तमान परगटून म्हज्या आत्म्यान हांव देवाक भोजतां. हांव थांबोन आसतना तुमचो उगडास कोत्तां म्हूण तोच देव म्हजो गोवाय. देवाची खुशी जाल्यार कशेय भाशेन एक दीस तुमकां भेट दिवंक सलामती वचूंक म्हाका मेळूं म्हूण म्हज्या मागण्यांनी हांव ताका सदांच विनोती करीत आसां. म्हजे बेटे वरवीं देवाच्या आत्म्याचें देणें तुमकां मेळून तुमी घट जावची म्हूण हांव तुमकां पळोवंक आशेतां. अदीक बरें अशें सांगल्यार म्हाका आनी तुमकां आसा त्या एकाच भावार्था वरवीं आमी एकामेकाक धीर दिवचो म्हूण म्हजी आशा. भावां भयणीनो, अशें हेरां विदेशां मदें म्हाका फळ मेळ्ळा. तशेंच तुमचेय मदें कसलो तरी फळ म्हाका मेळटलो म्हूण पातयेवन तुमकां भेट दिवंक सोबार पावटी म्हजें मन आसलें म्हूण तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. पूण हे वो ते आडखोलीक लागून तें म्हजे लागीं अजून पर्यान घडलें ना. ग्रीक संस्कृतायेच्या मनशां सोरी तशेंच हेरां सोरी शिकपान सुदारलोल्या तशेंच सुदारूंक नासलोल्या सोरी म्हाका तोच कायदो आसा. देखून म्हज्यान जाता ते भाशेन रोमाक आसलोल्या तुमकांय शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका व्हड उर्बा आसा. भावार्था वरवीं सोडवून. पयलें, देवाची दयाळायेचें नितिवंतपण. शुभ वर्तमानाचें बळ. शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विस्वास आसा, कित्याक शुभ वर्तमान भावार्थ दोत्तल्या सगळ्या मनशांक तारण दिवपी देवाची शक्ती. पयलीं जुदेवांक उपरांत गिरिकांकय. कारण मनशांक देव कशे भाशेन आपणा मुखार प्रमाणीक कोत्ता तें शुभ वर्तमान दखल कोत्ता. हें देवान फावो केल्लें प्रमाणीक जावचें देणें मनशाच्या भावार्थां थावन उपजता आनी मनशांक भावार्थाच्या मार्गार चलयत रावता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, भावार्था उदेशी देवान आपणाक प्रमाणीक केल्ल्या मनशांक जिवीत मेळटलें. विदेशांचेर तसोच जुदेवांचेर देवाचो क्रोध. मनशा कुलाचो अपराध. खरेंच खोटेपणान सोत दामून दवरतात त्या देवधर्म नासलोल्या मनशाच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गार थावन देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कारण देवा विशीं जें वळखूंक जाता
तें तीं बरीं जाणोंत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायना ते ताचे गूण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण संवसार रचला ते मेरेन रचलोल्या वस्तू वरवीं गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून हे आपले वागणुकेचो आपणाक गुन्यांव ना म्हूण खरें कशेच भाशेन तांच्यान म्हणूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार देवाक वळखूनय फावो तो मान तांणी ताका दिवंक ना, ताचे उपकारूय तांणी आटोवंक नात, पूण तांचें सगळें चिंतोपूच हलकें पळकें जालें आनी तांचें अक्कल नासलोलें गिन्यान काळोखांत बुडलें. आपूण शाणीं म्हूण दाखोवंक सोदतात, पूण खरें म्हणल्यार तीं पिशीं. आनी विनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशांचें सुकण्यांचें चौपाय मोनजातीचें आनी सोरपांचें रुपणें तांणी धरलें. देखून तांणी एकामेका लागीं आपल्याच कुडींचो माल होगडावचो म्हूण तांच्या काळजांच्या वंदवण्या प्रमाणें देवान तांकां पोजडपणाचे आधीन सोडलीं आनी देवाच्या स्वताचे बदलेक तांणी फट मानून घेतली आनी रचणाराक भोजचे बदलेक तांणी रचनेची सेवा पुजा केली. ह्या रचणाराक सासणांक वाखाणणी आमेन. ह्याच पासत देवान तांकां लोजेच्या खोर वंदोन्यांचे आधीन सोडलीं. तर तांच्यो बायलो लेगून स्वयंबाचो लिंगा संबंद सांडून स्वयंबाचेर आड संबंद दवरतात. तशेंच दादले बायलां लागीं स्वयंबाचो लिंगा संबंद सोदतात आनी एकामेका लागीं कामचाराच्या उज्यान लासतात. दादले दादल्यां लागीं कांटाल्याचीं कर्तुबां करतात आनी आपले खोटे वागणुकेचो पुरतो मोशारो आपल्याच माथ्यार घेतात. नव्यान सांगता, देवाक लेखूंक तीं कबूल जालीं नात देखून देवान तांकां आपल्या खोट्या चिंतपां प्रमाणें चलूंक आनी सोबना तसली जिविताची चाल धरूंक सोडल्यांत. देखून तीं सगळ्या जिन्साच्या खोटेपणांत म्हणजे कुसडायेंत, आपस्वार्थांत, नश्टेपणांत बुडलोलीं आसात. नाटकायेन, खुनांनी, झगड्यांनी, फोटिंगपणांनी, विकोतायेन बोल्लां तांचें जिवीत. तीं चाडयो सांगीत आसात, एकामेकाचेर बोगलांटां घालतात, देवाचो द्वेस दवरतात, उर्मोटायेची, गर्वाची आनी मिजासेची तांची चाल. वायट करपाच्यो मांडण्यो तीं सोदून काडीत आसात. आवय बापायक मान दिनात, धर्मशास्त्र मात समजूंक तांकां गिन्यान ना. दिल्लें उतर तीं पाळिनात, कोणाक मैपास दाखयनात, कोणाचीच दया करिनात. अशें वागतल्यांक देवाच्या निर्णया प्रमाणें मरण फावो म्हूण तीं बेस बरीं जाणोंत. तरी न्हयच आपूण तसलीं कर्तुबां करीत रावतात, पूण तशेंच वागतल्यांकूय बरे भाशेन मानून घेतात. देवाचें उतर हें.